सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागून तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून आमकां बरोवशाची मनशां जावन आपणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत आमी बरोवशान जियेता. कसलो बरोवसो? आमचें जिवीत ह्या संवसारार आखेर न्हय. बागार आमी सगळीं आमच्या सोम्या लागीं, कोणा लागीं? म्हाका रचल्या देवा लागीं, म्हाका मोग करच्या देवा लागीं, म्हाका समजोवच्या देवा लागीं आनी म्हाका सोडवून दिवच्या देवा लागीं बरोवशान एक दीस ताचे लागीं आमी जियेता म्हणल्यार त्या मोगान मागीर पासून आमी जियेता. आतां आमी जोडया दोळे आमी दंप्या. जायते फावटी हांव जावं पुरो, आमी जावं पुरो, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, आमच्या समाजांत आमी जियेत आसतना बरोवशानांतल्या मनशा भशेन आमी जियेल्या. आमी हांगाच जियेतल्या म्हणल्यार त्या समजून आमी जियेल्या आनी खरो बरोवस जावन आसच्या सोमयेंतान आमी पयस गेल्या. सोमया लागचे बक्षाने मागया. आमचे उणे पण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगणी हांव सरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां गेल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर आनी प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत ख्रिस्ता काकूत ख्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा उसगे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सुमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्ज्वल बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवीन एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर प्रार्थुया सरपदुतारा देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमचे वयली सगळे विघ्ना पयस कर अशे आत्म्याक आनी कुडी कसलीच अडखळ नासतना खुशाल मना तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकमनाची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप जाणवाय परजळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतेल्यांक तिची वळख जाता तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतेल्याक आपली वळख करून दिता तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्याक कसलीच अडचण आसची ना कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली तिचे विशीं नियाळ करचोच संपूर्ण समजणी तिचे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो कित्याक आपणाक योग्य आसल्ल्यांक सोदूंक तीच भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता देवाचें उतार हें देवाची ओडुपकार सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो दानेता मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो दानेता देवा तूच मुजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अद्रेकून आसा तुका म्हजो आत्मो तानेता उदक नातलेले सुके तरणी परे म्हजी कूड तुका लालेता मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो दानेता तुझ्या मंदिरान तुका हांव दीस उबारता तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव वाशीता तुझ्या मोगाचो अनुभव जीवा प्राश्रेष्ठ मुझे वोण
तुझी महिमा वर्णिता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मा धालिता. सगळी म्हजी जिणेन हांव तुका वाकणटलो. तुझे नांव कान्हार सोडटलो. परवणेच्या जेवणा बरी म्हजो आत्मो तुझी जातलो. संतोषाच्या तळ्यान म्हजे वण तुका वंदितले. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मा धालिता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुझो आत्मा धालिता. सांत पौलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मरणसो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवस्तून आसलेल्या हेरां बरी कंतीभरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सतमंतांव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो. सुमेची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता, सुमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं तीं मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. परमाणाचे गरजणेक श्रेश्ठ पडवेच्या उल्याक आनी देवाच्या तुत्तुरीच्या आवाजाक सुमीस स्वता सर्गीतांव देंवतलो. तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मरून गेल्लीं पयले उरतलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ता मेळूंक कुपाचेर उखलून व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सुमया सांगाता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजोवन दिया. देवाचें उतार हें. देवाचें उदुखार. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळार येतलो ते तुमी नेणा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे असो. मातेव परमनेन जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. तो दीस येतना देवाचें राज हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन वरेताक मेळोवन गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्यां सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया.
इतलें आयकल्लेंच त्यो सर देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातिल्ल्यो बुदवंतान लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या चडशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार परत आयलोच आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्नस्थला भितर सरल्यो आनी दरवटो दांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वचपाचेर थोडो नियाळ आमी करया. आयचें पयलें वचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें, दुसरें सा पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आनी वचप एवांजेल मातेवाच्या पुस्तकांतलें. जाणवाय मनशांक स्वतंत्र करता आनी देव कोण म्हूण कळीत करता. आनी जेन्ना ज्या मनशाक देव कोण म्हूण कळीत जाता तो सदांच देवाक वेंग मारता, आपणाच्या पेल्याक केदींच दुखयना. हें आमी मोतीन दवरया. जाणवाय एका मनशाक स्वतंत्र करता, देव कोण म्हूण त्या मनशाक कळीत करता. आनी जेन्ना देव कोण म्हूण त्या मनशाक कळीत जाताना तो मनीस केदींच आपणाच्या पेल्याक दुखयना, भागार ताच्या बऱ्यापणांत तो संतोसता. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे पयलें वचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वापरलें बरयलें जावन आसा. जाणवाय आनी बुदवंतकाय हाका फरक आसा. जाणवाय देवाचें देणें, ताकाच आयच्या पयल्या वचपांत म्हणटा, कोण ताका सोदता ताका मेळोवंक जाणवाय राखून आसा. सकाळी फुडें कोण ताका सोदता ताच्या बागला दारार आसा. आनी ती जाणवाय सत शिकयता. सत कितें? देवान आमकां जिवीत दिलां. पाती येतात गे तुमी? आं, पाती येतात गे ना? देवान आमकां जिवीत दिलां गे ना? वय या वय ना ना म्हणा, दिलां गे ना? देवान आमकां जिवीत दिलां. आतां ही जाणवायेचे विशय हांगा दवरया. बुदवंतकाय कितें? बुदवंतकाय आमच्या विश्वांतून आमकां मेळटा. जावं पुरो आमचे दोळे, जावं पुरो आमचे कान, जावं पुरो आमची काय म्हणटात शर्मा, आं वय टेस्ट, हातूंत आमकां कितें आमी पळयता तातूंत आमी आपणायता आनी बुदवंतकाय मेळटा. तुमकां दाखल्याक दिता. हांव हांगातून पयस पळयतां, थंय म्हाका वाले भशेन दिसता. हांव लागीं हांगातून चिंता थंय दिवड म्हूण चिंता. पूण हांव लागीं वयता आसतना कळटा ती वाल म्हणून. बुदवंतकाय सत शिकयना. बुदवंतकाय सत शिकयना. आमचे विश्वे आमकां फटयतात, पूण जाणवाय आमकां सत शिकयता, देव कोण म्हूण कळीत करता. आतां हो जाणवायचो बरयणार कित्याक हो जाणवायचें पुस्तक बरयता? इजिप्तांत जुदेव लोक त्या लोकांची संस्कृती, तांची पुजा करची रीत, तांची तत्वशास्त्र आयकून तांचे धर्म सांगताले. हांवें कित्याक तुमकां तें एग्जाम्पल दिलें की म्हळ्यार जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता
खाणाक आयकोंक पसंद जाता, आमच्या टेस्ट आसा न्ही, आमच्या जिबेक कितें रुचीक पडटा तें सत न्ही. तेंच इस्रायल लोक ते इजिप्तान करता आसतना जानवायचो पुस्तक तांकां बरोवन सांगता, जे कितें तुमी पळयतात करतात तें सत न्ही. तुमकां आसा एकच देव आनी तो देव जावन आसा यावे, तुमकां राखतलो देव. इतलें समजलें गी तुमकां? समजलें गी? वय. आतां आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आनी वांजेलाक आमी या. कितें जाता? पावलान थेसलोनिकेरांक बरयल्या पत्रांतलें आनी वाचप मातेव वचो. 2 क्रिस्ताची येणी आसात. वय मू हें तुमकां कळीता समजिता. क्रिस्ताची 2 येणी आसात. खंयचें? पयलें, जेजू ह्या संवसारी म्हजे आनी तुजे भशेन एक मुनी जावन जल्मलो. सारकें? वय गी ना? हांव कित्याक तुमकां सवाल विचारता म्हळ्यार सकाळींची वेळ न्ही गे, विचारता तुमकां कळटा. नाजाल्यार हांवें तें उलयल्यार सारकें जायना. जेजू ह्या संवसारांत मुनी जावन जल्मलो. सारकें? म्हजे भशेन ताका तो रडटालो, तुमचे भशेन तो आसतालो, तुमचे भशेन जेवतालो. ताका अस्कतकाय आसली मनशा सायबाची. वय मू? पूण पाता करूं ना. पूण जेजूचें दुसरें येणें आसा. आसा की ना? त्या येण्याक आमी अत्रे कोणा सांगिना. ओके. दुसरें येणें कितें? जेजू एक नितीकर्त, एक नितीकर्त जावन येतलो, ताच्या वैभवान येतलो. अबल, किरकोळ, कांयच बोळनातलो न्ही, जैतेवंत राय जावन येतलो. आनी हो जैतेवंत राय जावन येता आसतना म्हज्या मोगाळ भावा भयणी उडास दवरा. तो कितें बरें कितें वायट हाचे मदें तर्क करचो नितीवंत जावन येतलो, नितीकर जावन येतलो. जें कितें बरें आसा ताका बरेंपण मेळटलें. जो कितें वायट करून आपणाचें जिवीत वगडायता तो नाश जावन वयतलो. आतां तुमी पळया, जेजू मेल्ल्या उपरांत तक्षणा येजू देव ह्या क्रिस्तांव जाल्ले चिंतून आसले. जेजू आत्तां येता आनी इल्ल्या वेळान येता आनी इल्ल्या वेळान येता म्हणून ते चिंतून आसले. आनी अशें आसतना जेजून येवचें दुसरें येणें पयस जालें आनी लोक सांगूंक सुरू केलें, आमी ताका पात येयल्या, तो दिसना. आमी ताका बावात दवरलो, तो आतां ना. आमी ताचे बरोबर वचलो, तो आमकां कळीत ना. अळे थंय आसा पळय कितें कितले बरे आसात, ते बरे बरे जावन वतात, तांकां बरें बरें मेळटा, ते बरे जाते आसात, तांची कुटुंबां बरीं जातात. आमकां कश्ट, आमकां मारतात, आमकां जुयेश मारतात. जें कितें विश्व्यांक दिसता हें सत न्ही. ताका सांग पावलो आपणाची बरोवपे मुखांत त्या लोकांक सांगता कितें आमकां आसा बरो वचो. कितें? आमकां आसा बरो वचो. आमी ह्या संवसाराची न्ही. आमकां आसा जिवीत हें हांगा न्ही पूण थंय आसा. कित्याक आमी सोम्या संगी जियेता. कोणा संगी? सोम्या संगी जियेता. संवसारा संगी न्ही, मनशा संगी न्ही. पूण मनशा सांगता आमी सोम्या तें जियेता. ताकाच तो कितें म्हणटा, एकामेकाक बुजोवन दिया आनी सांगा आमकां आसा एकूच सोमी, तो सर्गी राजांत आसा, तो आमकां एक दीस ताच्या राजांत घेता म्हणलें धैर्य दिता. आनी तेंच आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा. कितें? 10 हो पर्यंत म्हज्या मोगाळ इश्टां भावानो, आमचें साल्वासांव आमींत जोडचें. म्हजें आनी तुजें साल्वासांव हांवेंत जोडचें. अन्येकल्यान म्हजें साल्वासांव जोडूंक जायना. म्हजो आनी ताचो आत्मो एकच न्ही. म्हाका दिल्लो आत्मो म्हजो, तुमकां आसो आत्मो तुमचो. ताचें साल्वासांव जोडचें तर तुमीच प्रयत्न करीचे आनी त्या पासून देव आपणाची बुदवंतकाय आमकां जानवाय आमकां दिता एक धेने जावन. ताकाच आमी जागृत रावचें गरजेचें. सोमी कदाळ येता, आतां येता, मागीर आमकां फरक ना. ती बरीं जातात, काल आमकां फरक ना. हांव म्हज्या देवाक पात येता, म्हजो देव म्हाका राखता आनी साल्वासांव दिता. असल्या भावार्थान बरोवशान आनी मोगान आमी जियेचें. ना तर आमी कितें आमच्या विस्व्याक बरें दिसता, पसंद जाता, असल्या संगती फाटल्यान वचून आमचें जिवीत आमीच नाश करता. इतलें समजलें गी? तर तुमकां बुदवंत काय जाय गी जानवाय जाय, ते तुमी वेचचें.
कित्याक देवान तुमकां दिलां आनी थोड्याच वेळान त्या येवकारी समुखांत ती जाणवाई ती कृपा तुमकां येता आनी देव कितें म्हणलें कळीत करता. म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, आवलाची सांतेरीच वापर बायन म्हणटा कितेंच दोशी ना जावं, कितेंच बेश्टें ना जावं. लेट नथींग फ्रायटन यू, लेट नथींग डिस्टर्ब यू. ऑल थिंग्स पास अवे. सगळें बदलता. जे कितें आमी विश्वान पळयता, कितें आमी संवसारांत पळयता, सगळें बदलता. देव मात बळवता. गॉड एलोन सफायस. आनी हें बुदवून काय ही जाणवाय तुमकां आयली तर म्हजें आनी आमचें आनी आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव जिविताचें मनशाचें जिवीत बदलता. आनी जे कितें कृपा आमकां मेळटा ती घेवन आमी बरीं जाता आनी सोम्याक वेगमान सदांच आमच्या पेल्याचो मोखन तें जिवीत दिलें आपणावन आमी जिवंक शकता. तीच कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. उबे आमी रावया. आमच्या भावताची उसळणी आमी करया. एकच देवाक सतपंता सर्वदार बापतो सर्गां आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतपंता देवाचो एकलो पुतो सर काळा दिवापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाडा खऱ्या देवातां उपसल्लो करो देव. तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम मनशां बसोत आनी आमच्या सोडोणे बसोत सर्गार तो देवलो. आनी पवित्रत्मे वरवीं आमकां मनीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताका ताका घुसाण मारलो. ताणें घस मरण सोंसले आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जियांनी आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून तो वैभवान परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निवसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापले सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षाने खातीर आनी पवित्र स्थाना सामून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमची सतेसावां जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. गोदेदार बापा, तुझे राज्य संसाराची बांदून हाडूंक वावुरच्या पापा साहेबाक सबिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक भावार्थाचे खरे साक्षी जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या संवसारी राज मुखेल्यांचेर बेसावंक घाल. लोकांक एक बरे आडालते दिवंक आनी लोकांच्या गरजांक पावूंक तांचे ते बरे मोन रज म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांव कुटुंबाच्या संध्यांनी भावार्थाचे देणे फलादीक पळोवन दिवंक आनी ते देणे हेरांत ते वांटून घेवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक वळख जावन आपल्या कुटुंबांतावन आनी आपल्या भावार्थांतावन पयस जाल्ल्या युवा जनांनी तांकां लाभलेले भावार्थाचे देणे सोदून काडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या एकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार आशिल्ल्या आमी समेस्तांनी आमचो देव सर देण्याचो दातार म्हूण वळखून आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाचे देण्यांत तिरासन जोडूंक आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आतां आमची जोडया दोळे आमी दंपया. आमच्या देवा मुखार आमी आसा. आमी बरोशान जिवची मनशां. जे कितें आमचे इरादे आसात भावार्थान आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. आमी अनाथ न्ही, परकी न्ही. म्हज्या देवा लागीं आमी मागता.
जे कितें आमच्या कुटुंबा जिविताक सालत्या जिविताक भुरग्यां बाळां इगज मदेक आमच्या फिरगज कुटुंबाक कितें बरेंपण जाय आमी मागया. प्रत्येक रितीन आमी सगळीं क्रिस्तांव तें भावार्थान जियोंक भावार्थ घट दवरूंक जाय अशें बोळ मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा व्हडा भावार्थान बरोवशान मोगा तुजे मोगार आमी तुजीं भुरगीं उबे आसा बापा. जे कितें आमची मागणी आसा तुजे मुखार आमी दवरता. दयेन तें मानून घे आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या राजा प्रमाणे कितें आमकां जाय तें फावो कर. आमी मागणी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. नया काणी तुझ्या पायांत मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा रचणारा समर्पिताव तुका उडो हो वासो मुर्शा वावरात केलो प्रितुमे तो दिलो करतो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नेक्या सभेचा सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळा बाबा या बलिदाना तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटोनी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपददारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासो फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी साहेबाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडून आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यान सकरी मनशान वगरेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जोडची. खुद्द मनशान परतून सोडची. येवजन तुज्या मोगाची तांतू अधिक पसरता महिमा तुझी. देखो त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दळभार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Puvi darbaraso सर्वेस्पोर्तो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय.
बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्यानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवे आनी सस्तनी कराराचें हें रगत पथकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaso gutu pargatu ya Jesu melo Jesu jivan saram Jesu novyan yetolo Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उण आनी सर्वनीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन देवदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडोनदाराची योजना मनात धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नांव विजा तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या बुशिता तशी आमची पथकां वळोस आनी आमकां दळणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया कोण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचें न्हे बरोवशान तेले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी आमी सोमेस्त सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सदांच थंयसर बिडार तुजी हांव आशितां. सुमिया हांव लालितां जनिया. आशिता लालिता घेवंक तुका सदा. Muci prason sosrat ailor, calvato gran jivar pilor, udia rupalia calzat ghitai, atmiak mociatu civititai, au ashita sumia, sumia. Lalita dunia, Ashita lalita घेव तुका सदा. हांव आशिता सुमिया, हांव लालिता दुनिया, आशिता लालिता घेव तुका सदा.
प्रार्थुया. खनवळ्या बाबा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणा तुवें आमकां दोशी केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें फळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मा आमकां आमच्या काळजांनी घाल. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. तुमकां समेस्तांक बरो आयतार मागता. सोम्या तुझो संदेश घेऊन खालतीपणी आमी सरता मुखार. तुजेर सोम्या सदा पातेम जिविताचे वाटे फुडें सरता. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस्पोरा तुका वाकांता. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस्पोरा तुका वाकांता. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. तुझे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां कीर्तनां वांजेल प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेळटा.